मगो पक्षान बहुजन समाजाक वाऱ्यार सोडल्यात अशी खर टिका जनजागृती मंचान केल्या। मगो पक्षाक बहुजन समाजाची लागणूक असल्यार लोकसभा वेंचणुकेत बहुजन समाजाचे उमेदवार वेचून हाडचे अशी मागणी मंचाचो निमंत्रक गोविंद गावडेन केल्या। निळकंठ हळर्णकाराच्या कार्यावळीक गेलो म्हण आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो करपी भाजपा कार्यकर्ते मगो महिला मेळाव्याक वचपी नरेंद्र सावयकाराक वोगी कित्याक रावतात असो प्रस्नय मंचान केला। गोंयांतल्या बहुजन समाजाक वयर काडपा खातीर भाऊसाहेब बांदोडकरान मगो पक्ष घडयल्लो, मात आतांच्या मगो फुडाऱ्यांनी बहुजन समाजाक वाऱ्यार सोडला असो आरोप जनजागृती मंचान केला। खरोच हो जर पक्ष जर बहुजन समाजाच्या हिता खातीर जर वावरता जाल्यार ह्या पक्षान येणाऱ्या 2014च्या लोकसभेत दोन्ही मतदारसंघातल्यान बहुजन समाजाक उमेदवारी दिवून त्यांना निवडून आपण टाकायचे आणि तेवढी बी स्वतःच्या कापस्थानीचेर स्वतःच्या स्वबळाचेर। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकाराच्या कार्यावळीक गेलो म्हूण रेवोडा वाठारांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो केलो। मगोच्या महिला मेळाव्याक वचपी नरेंद्र सावयकाराचेर कोणूच कित्याक उलयना असो प्रस्न जनजागृती मंचान केला। आमदार विष्णू वाघ हांचेर हल्लो जाला त्याचो सामको खर शब्दान निषेध करतात आणि सरकारा कडेन मागता की ह्या हल्ल्याचो जो कोण सूत्रधार आसा ताका ताबडतोब गजाआड करचो। प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू। शिक्षक आसूनय भाजपाच्या महिला मोर्चाची सरचिटणीस जाल्या म्हण आमदार प्रमोद सावंताची घरकान्न सुलक्षणा सावंता आड शिक्षण खात्याकडे कागाळ पावल्या। हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण शिक्षकाचो राजकीय पक्षाकडे संबंध आसूंक जायना। शिक्षण संचालकान कारवाय केली ना जाल्यार हायकोर्टात वचपाची तयारी आदोगाद आयरिशान केल्या। सुलक्षणाची मात हाजेर जाप ना। सुलक्षणा सावंत साखळेचो आमदार दोतोर प्रमोद सावंताची घरकान्न दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत शिकयता। भाजपाच्या महिला मोर्चाची ती सरचिटणीस, मात हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण शिक्षक निपक्षपाती आसपाक जाय आनी ताचो खंयच्याच राजकीय पक्षाकडेन संबंध आसपाक जायना। सुलक्षणा सक्रिय राजकारणात आसा। हायकोर्टाचो आदेश मोडला म्हूण ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान आरोप केला। I have today personally spoken to the Director of Education, Mr. Anil Pawar, and I have requested his immediate intervention so that action is taken against Mrs. Sulakshana Pramod Sawant. If immediate action is not taken against Mrs. Sawant, I would be constrained to move the Honorable Bombay High Court at Goa to ensure that the rule of law prevails. सुलक्षणाक प्रुडंटान विचारलें, ती म्हणटा अशी कागाळ आयल्या म्हूण आपल्या कानार पावूंक ना। शिक्षण खात्यानय आपल्याक कांयच विचारिल्लें ना, हाचेर तिका कांयच उलोवपाचें ना। I would just like to say that how should I say anything because I have not received any such thing like a complaint. I do not know who is the complainant. So at present, I would not like to say anything on this matter. प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आनी दिनेश करपे। जानेवारीच्या पहिल्या सप्तकात चंदीगडात राष्ट्रीय आट्यापाट्या खेळा सर्त जातली। हे सर्तीत गोंयच्या चले आनी चलयांचे पंगड वांटो घेतले। नागपूरच्यान आयिल्ल्या कोचान गोंयच्या पंगडाक प्रशिक्षण दिलां आनी आमचे पंगड बरे प्रदर्शन करतले अशें आट्यापाट्या संघटनेचो सचिव कृष्णा खराडे म्हणटा। गेल्या 7-8 वर्सांत गोंयांत आट्यापाट्या खेळांत बरी कामगिरी केल्या म्हण संघटनेचो अध्यक्ष बाबू कवळेकार खोशी आसा। जे आमच्या अपेक्षे प्रमाणे आयज यश येयलां। आयज आमची टीम जी आसा ती इन 8 भितर क्वॉलिफाय जाल्ली आसाच, पूण आमी वेस्ट झोन सुद्दां टुर्नामेंट जालो थंय आमी 2nd प्लेस काडली आनी आमकां आस आसा की ह्या चंदीगडाक सुद्दां आमी 1st, 2nd, 3rd 3 प्लेसी भितर खंय तरी आमी आसतले। कित्याक हांगा 25 ते 26 स्टेटी पार्टिसिपेट जातात आनी हातूंत भितर आमी इन अमके वर्सां भितरच थोड्या वर्सां भितर आमी इन 8 भितर येयल्ले आसातच, पूण आमकां नॅशनला भितर 1st प्लेस किंवा 2nd प्लेस आमकां येतली मेळटली ही आमकां खात्री आसा। आट्यापाट्याचो खेळ जो आसा ह्यो गोव्यात सुरू जाल्यार जवळ 7-8 वर्सां जाल्ली आसा। जी काय आमी मेहनत घेतली त्या मेहनतीसाठी आमी नागपूरहून एक कोच आणलेलो होतो ज्याचे नाव छत्रपती अवॉर्ड विनर जो आशिल्लो त्याचे नाव प्रवीण महाले। तर ह्या कोचने आमकां चांगल्या प्रकारे ह्याच्यातली जी टेक्निक्स आसात ती आमकां शिकयले आणि त्या ह्याच्या पासून आमची जी टीम आसा ती अतिशय
चांगल्या प्रकारे खेळपा लागलेले आसा आणि त्यांची सगळी टेक्निक आत्मसात केल्ली आसा आणि आमकां अशी खात्री दिसता की ह्या सिनियर नॅशनलमध्ये आमची ही जी टीम आसा ती नक्कीच दुसरी किंवा तिसरी प्लेस हाडटली आसा. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.